येता ते 26 मार्चाक 25-26चे जे बजेट आसा मुख्यमंत्री त्या दिसा बजेट गोंय राज्याचे 1 वर्साक लागून जे वाचतलो त्या दिसा आणि त्या बजेटान जे प्रोविजन जातले त्या संदर्भान आमी आमच्यो ज्यो प्रलंबीत खूप मागण्यो आहा 2018तल्यान जे आमचे इश्यू पेंडिंग आहा तेचेर आमी एक मुख्यमंत्र्याकडे निवेदन दिवपाक अपॉइंटमेंट मागलेलो आणि 13 तारखेक आमकां सांजचो 4 अपॉइंटमेंट आसलो 4:30 त्या प्रमाणे आमी मेवळे मुख्यमंत्र्याक आमचे एक 5 जण बस ऑपरेटर आणि डेलिगेशन मेवळे मुख्यमंत्र्याक आणि जे रिप्रेझेंटेशन आमी दिला तितून फ्युअल सबसिडी 2018तल्या जी पेंडिंग आहा बस ऑपरेटरांची ती 18 ते मार्च पर्यंत 18 जून 18 ते मार्च 2020 पर्यंत दिवची ही एक प्रामुख्यान मागणी आसली। दुसरी मागणी म्हणजे इन्शुरन्स स्कीम जी आमची पेंडिंग आहा 2020तल्यान ती ह्या बजेटान प्रोविजन करून दिवची पयलींचे कितें देणे आहा ते आणि ओल्ड रिप्लेसमेंट स्कीम जी आहा ओल्ड रिप्लेसमेंट बस ओल्ड बस रिप्लेसमेंट बाय न्यू बस ही जी स्कीम आहा ही स्कीम जी स्टॉप आहा 2017तल्यान ती चालीक लावची आणि तेजो क्वांटम जो आवडे जाल्यार तो वाडोवचो ह्यो प्रामुख्यान ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा त्यो मागण्यो घालून आमी खंय तरी एक निवेदन आणि तितून व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी जी आहा ती 21 तारखेक रिप्रेझेंटेशन आमी दिला 21 फेब्रुवारीक 2025 गव्हर्नमेंटाक तितून जी आमी मागणी केल्या त्यो 4 मागण्यो घालून जे निवेदन आमी सरकाराक मुख्यमंत्र्याक दिवपाक गेल्ले त्या दिसा आणि डिस्कशन पळय जे जाता त्या डिस्कशनाच्या वेळार आमकां मुख्यमंत्र्याकडे आमी मांडटाले विशय जे आमच्या कारण जे आमचे फ्युअल सबसिडी पेंडिंग आहा हे आमकां सदांच आश्वासन आसले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांनी मुख्यमंत्र्याचे की आमी ती तुमकां दितले म्हणून गेले 1 वर्स भर जाले आणि हेचेर आमी वेगवेगळ्या आंदोलनाचो इशारो दिल्लो सरकाराक गेल्या 4 सप्टेंबराक मागीर 3 सप्टेंबराक त्या आदी मिटींग घेतली मुख्यमंत्र्यान आणि तितूनय परत एश्युरन्स दिल्लो जे कितें प्रलंबीत जे देणे आहा ते सगळे तुमचे क्लियर केले वयतले 20 दिसां भितर पूण आयज दुख्ख दिसता सांगपाक की अजून पर्यंत एकूय विशय सुटावो जावना पूण खंय तरी आमकां अपेक्षा आसली की मुख्यमंत्री येता त्या बजेटान हे सगळे प्रोविजन करतलो म्हणून। आता व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी जी 21 फेब्रुवारीक रिप्रेझेंटेशन दिल्ले हे रिप्रेझेंटेशन मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान गायब जाला। आता दुर्दैव काय आमचे काय दुःख दिसता सांगपाक की मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान हे रिप्रेझेंटेशन मेळना म्हणून आमी ट्रान्सपोर्टान चौकशी केली डायरेक्टराकडे डायरेक्टरान सांगले की बाकीचे जे अधिकारी आहा म्हणजे डेप्युटी डायरेक्टर किंवा आणि असिस्टंट डायरेक्टर आहे हेडक्वार्टर यांच्याकडे ते पोवचे म्हणून त्यांना आम्ही अशी रिप्रेझेंटेशनां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान पळय दिता ती 2-3 आमकां चणे विकणाऱ्या पळय फेस्ताक बी आनी भिकणां बी विकता पळय थंय आमकां ती गावलेली त्या वेळाचेर पेजी आमच्यो सायन बीन मारलेले आनी खूब फावटी तुमच्या नदरेक हाडला आनी बोर ऑफिसानूय आमी घेराव घालून हेचेर जाब विचारलेलो एकदां आमी जेन्ना मुख्यमंत्र्याकडे उलयता पळय त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्यान आमकां शेवटी फ्युअल सबसिडी इन्शुरन्स सबसिडी हांवें सांगलेल्या प्रमाणे दिवपाक नाकार दिलो ह्या बजेटान घालपाक नाकार दिलो त्यामुळे मुख्यमंत्र्यान नवी ऑफर आमकां दिली की म्हाजी बस स्कीम जी चालू जाल्या त्या म्हाजे बस स्कीम जी चालू आसा पळय त्या स्किमी अंतर्गत तुम्ही सगळ्यांनी येवचे। आता म्हाजी बस स्कीम जी पळय आसा पळय ही म्हाजी बस स्कीम 17/8/2023 ह्या दिसा चालू जाली जवळजवळ आता ऑगस्टान 2 वर्सां जातली ह्या स्किमी आणि ही स्कीम फक्त सरकारान मोठी गाजावाजा करून उद्घाटन केल्ले मडगांव बस स्टँडाचेर आणि त्या स्किमी अंतर्गत सरकार खंय तरी प्रायव्हेट बस ऑपरेटर फक्त 52 ऑपरेटर 22/8/2023 ह्या दिसा पर्यंत 52 ऑपरेटर आसले आणि 30/7/2024 5 जण वाडले आणि ते 57 ऑपरेटर झाले। या 57 ऑपरेटरांक लागून ही स्कीम सरकार आता चलयता आणि या स्किमीचो मोठो गाजावाजा करून ही सुरवात केल्ली। आता मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगलेले डिस्कशनाच्या टायमार की ही स्कीम तुम्ही आयज पर्यंत नोटिफाय करूंक ना तेन्ना फाल्यां जर ह्या स्किमीचे पयशे जर येना बी जाल्यार कोर्टान आमी गेले जाल्यार खंयच आमची केस स्टँड जायना कारण ही स्कीमूच नोटिफाय जावंक ना। ही पायलट बेजिसाचेर सरकारान ही स्कीम स्टार्ट केल्ली
आणि सांगलेल्या प्रमाणे आता 17/8/2023 आणि आज पर्यंत ही स्कीम 6 महिन्याचे एक्सटेन्शन दिवन सरकार ही स्कीम चलयता आणि फक्त 57 बसकारांक थंयसर पोसता हे स्किमी फाटल्यान. आनी आमच्या बसकाराक हो विशय खोलान कळचो म्हणून हांव आयज हांगासर उलयता की स्वयंपूर्ण म्हणजे हाचो अर्थ कितें मुख्यमंत्र्यान मातसो आतां एक्सप्लेन करपाक जाय. गोवा सरस थंयसर मुख्यमंत्र्यान चालू केला, थंयसर खंय 7 कोटी मुख्य बायलांचेर मोडले, 7 बायलांक आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण करपाक. आणि हे जे अधिकारी आहा सर्व्हिसेंतल्यान रिटायर जाता, ह्या अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण म्हणजे हांकां फ्री ऑफ हे पळय कॉस्ट आहा पळय तसो हेका हेणी स्वयंपूर्णपणान हांकां कामां दिवंक जाय मुख्यमंत्र्यान. कारण हे पेन्शन घेता सगळे, हेंचेर जबाबदारी दिवंक जाय खंय तरी. पूण हांगासर दुर्दैवान कितें आहा, हांकां पेड सर्व्हिसीस हेंच्यो घेतल्यो वयता सरकारान आनी खंय तरी ह्या लोकांच्या अंडर आमकां हांगासर जॉयन जावपाचो हांगा मुख्यमंत्र्याची अपेक्षा आमी जॉयन जावपाक.